सोनसड्या अदीं मदीं पेट्टाच आनी हो उजो पेट्टा तेन्ना पालिका आनी सरकारी यंत्रणा मदीं कोफुसांवचा उलोवपूय पळोवपाक मेळटा। शुक्रार लागिल्ल्या उज्यांत 40 लाखांचे नगरपालिकेक लुकसाण जालां अशें पालिका मुख्य अधिकारी सांगता। जाल्यार शॉर्ट सर्किट जावपाक वीज खात्यान पालिकेकच जबाबदार धरल्या। सोनसड्या वयल्या कोयरा प्लांटांतल्या कोयराक जेन्ना जेन्ना उजो लागता तेन्ना तेन्ना ताजो धग संबंधीत यंत्रणाक लागता। शुक्रारा अचकीत सोनसड्या वयल्या कोयराक उजो लागलो, तातूंत ट्रान्सफॉर्मर लासलो, पालिकेचे डस्टबिनय लासून गोबर जाले, धुवरांतल्यान प्रदूषणय पातळ्ळां। एकूण लुकसाणेची मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसान म्हायती दिल्या। सोनसड्यार म्हणजे कितें मेन थिंग वन ट्रान्सफॉर्मर हैज बीन टोटली बर्न्ड. The rough estimate has been calculated at around 40 lakhs. Estimate is being prepared by the electricity department. They will give us the exact figure. But as of now, the loss is around 40 lakhs. And आमचे थोडे न्यू डस्टबिन भी आसले ते भी जोडून गेले. Yes. And what is the expenditure? Expenditure किती झाला? सध्या तर काय एक्सपेंडिचर ना नो. अजून ते वर्किंग आउट असे बारीक एक्सपेंडिचर. मड इज फ्रॉम PWD. Water is from fire department. Temporary thing आम्ही water supply department and थिंगा temporary करपाक arrangement केला. All is under control. Everything is under control. पण due to methane gas मरे तो आता even the smoke is there. तुम गेला कॉटल smoke तो आता उलपेट जाता. सगळं गोबर smoke is there. ती बाहेर होता तो smoke that is only thing. Fire जायना काय ना. शॉर्ट सर्किट बी काय जावना, उजो लागपाक पालिकाच जबाबदार असो वीज खात्यान आरोप केला। पूण हो आरोप फाफडून उडयतना अशे तरेचे ब्लेम गेम आसतातच अशें मुख्य अधिकाऱ्यान सांगले। आयकात। इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तुम्ही रिस्पॉन्सिबल, आमगे शॉर्ट सर्किट काय जालें ना म्हणटा तुम्ही पर्सनली चोयल्या फाटले वॉट इज द डिस्टन्स आनी ती कितें आसा जाल्यार सकल यू विल कम टू नो. ब्लेम गेम इज ऑलवेज देर. बट यू हॅव रिटर्न टू शिफ्ट एंड ऑल दी वायर सगळें केलो हा ऑलरेडी केलें. तुमी कॉपी धाडलें ऑलरेडी सेम डे फ्रायडे हांवें करून सगळे प्रेसा बी कॉपी दिलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।